जेन्ना आमी संजीवनीक आशिल्ले तेन्ना संजीवनीक फक्त 13 कोटी रुपया लॉस आशिल्ली, कारण आशिल्ले वेगळे. पूण ते नंतर आज ते लॉसीस 101 कोटीचेर पावले. हे काय कारणां वेगवेगळी आसा. 2012 सून संजीवनी जी सरकारान ताब्यात घेतली तेन्नासून जे लॉसीस आसा त्यो जवळ जवळ 60 ते 70 कोटीचेर गेल्ले आसा. हे कित्याक लागून? संजीवनीची जी कितें वेवस्था आसा ही सगळी खतम जाल्ली आहा. म्हणटात न्हू की अलीबाबा 40 चोर, ती परिस्थिती सध्या संजीवनीक जाल्या. आयकों येता की सरकाराचो दोळो संजीवनीच्या जमनीचेर आसा. ती 50 लाख स्क्वेअर मीटर जी जमीन आहा ते जमनीचेर आसा. आनी आयकों येता हेवूय बी की थंय 200 कोटीचो प्रोजेक्ट येवपा आहा. पूण शेतकऱ्यांचें कितें? जर फुडल्या वर्सा आमकां नवी प्लांट ते रेडी करून दितात जाल्यार आनी ह्या वर्सा गॅप घेवन फुडल्या वर्सा नवो प्लांट करून दिता जाल्यार ह्या वर्साचो ऊस कापणी जाता तो आमकां कंपल्सरी आमची म्हणजे जो दारबांदोड आमचो कारखाने आसा त्या कारखान्याच्या काट्याचेर वजन जावनूच आमचो तो फुडें वचता. मागीर सरकारान तेजें कितें करूं, तो कर्नाटका व्हरपाचो, महाराष्ट्रा व्हरपाचो, कर्नाटकाक तेंचें डिसिजन. सो हो विशय टोटली कितें आसा तो आमी हळू सोडलो कडेन ना, आमी टोटली गांभीर्यान घेतलो कडेन आसा. शेतकारी तितल्याच सिरियस आसा सरकारा बद्दल आनी सरकारानूय शेतकारा बद्दल सिरियस रावचें. जर तें जायना जायते जाल्यार आमकां आंदोलनाची पाळी करची पडटा आनी तेजे खातीर हांव शेतकारांक घेवन फुडें येवपाक तयार आसतलो. ठराव आयज विशय आसा की एक म्हळ्यार आमी तांकां कमिटमेंट दिता की आमी अमके वर्सां भितर अमको ऊस आमी वाडयता म्हणून. तेजे बदलाक तेणी आमकां रिटर्न तेंचे कडच्यान गोवोरमेंटा कडेन जाय की अंदू जर प्लांट बंद दवरलो जाल्यार फुडल्या वर्स पर्यंत आमकां टोटल क्लियरन्स घेतले अशें आमकां रिटर्न गोवोरमेंटा कडेन जाय. फुडल्या वर्सा आमी तो प्लांट नवो घालतले जेणे करून शेतकाराचें आनी लोकांचें आनी सरकाराचें एक संदन खंय तरी बरे भशेन उरपा जाय. पयली सुवातेर हांव तुमकां सांगता तुमचो चौकट म्हाका विचारता पळय जो हांवें दिल्लो कडेन एस्टिमेट तितलो तो येवंक शकना इतलें म्हाजें हांव ठाम मतान सांगूंक शकता. नंबर 2, शेतकाराचेर चौकटी घालपाक सरकाराक खरेंच इतली जड पडटा काय कितें? हांव तोच प्रश्न विचार. खरेंच जड पडटा? आनी बाकीचे आमचे बट बट प्रोजेक्ट येता किंवा आमचे फेस्टिवल्स जाता थंय पयशांचे आमचे हिशोबूच आसना. केन्ना पळयलें तुमी? पयशांचो हिशोब आसना. मागीर तो हिशोब पळया खंय तरी आनी आमकां हो विशय कितें आसता सांगात. म्हणजे चौकटीचे हे मोठी भार न्ही, चौकटी घालपाक पडले जाल्यार तो मोठो भार न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी ती जी फॅक्टरी आसा ती एकदां सगळी जाले नंतर शेतकी संघटना आनी सरकार दोनीच्या जोड पावलान जर चल्ले जाल्यार फुडें ती परत फायद्याक येवंक शकता अशें म्हाका दिसता.